शिपराದಲ್ಲಿ गो कस्तुरी आम्ही ते सुब्राय मामूच हक्क कारण म्हणलं किल मुगो खंय पुणी कोणालाच सांगिल जाल्यार कसं नवस्त असील सांग मारायती आमकां राबचें साध्य सिल्वे कडे रे होई वन मालका हांवें हकपुरा सुब्राय मामूच कारण म्हणलें किले हांव काम करचे जागेर देवो कोणा लागीं अशी सांगिल जाल्यार रे त्या सुद्दी खंय पुणी बामूण बायलाल कन्नार पडले म्हण रे म्हाका दवरता सिलीं तुवें कसने किती नाशी त्या नमने करता ती आणि हांव अशी पट्टी आपादन घाला म्हण रे म्हाका वांच सोडता सिलीं तुवें ताकाच म्हणचे पळय कोणाल ಬಗ್ಗೆ कसने सम ಗೊತ್ತು नाशी आमी उलोवचें नज म्हणू होई गो कस्तुरी कन्नडांत ಗಾದೆಸ್ पळय कण्णारे कंडरो परांबरिसी नोडू म्हणू पट्टी नेईते आम्ही कसने आलोचन कर नशी अनेकलेल ಬಗ್ಗೆ उल्लोचे भारी चूकी दत्त गो अनेक कसं दत्त म्हण रे सुब्राय मम्मल काम तेंची नाही गो तो खंयचे चांग काम केलं सांग पिवच खातीरी दुडवा खातीरी कसं जाल्यार ते करता तो तशी दावनू असल कसं एक वायट काम जालें तेन्ना हाका कारण तोची म्हण आमगेल मना येता तशी म्हण आमी आपादन घालची चुकी जाता आस मारे ती कोणा लागीं सांगनी नवे जीवनांत हें एक पाठ आमकां आनी वेर कोणाले ಬಗ್ಗೆ उलोवका जाल्यार आलोचन कोरका म्हणून मागीर आनी कसं जालें खंय गो मागीर आनी कसं न्हय सुब्राय माम हाका कारण न्ही म्हूण कळ्ळें नवे हाणे कोग मम्मन पोलिसांचेल पाय धरचेक बाकी खंय घरा परिस्थिती पुरा सांगले खंय आनी अशी कसनय चुकी जायन अशी हांव पळोवंक घेता म्हूण पुरा सांगून आनी तूं ताका सोडोवंक घेतलें खंय ಕೆಲವು ಜನ म्हणटाती हे मिगेले तुगेल मध्ये असो आनी गांवांत कोणा कळची नाका न्ही पाप तूं खंय वचना जाल्यार अशी मिगेले एक जागृतीक सांगचें सुब्राय मम्मना जामीन घाल्ला म्हणटा तब्बा आनी तूं इंतू ते संजीवाक सोडून घरा आपोवन हाडलें खंय हो वही गो जाल्यार सुब्राय मम्मला तितलेक दुड्डू खंय दुखून येत गो ताका कसा म्हणू गोत ना वन मालका सुब्राय मम्मन जामीन घालकी ना ते कोग मम्मन कसने आसील प्रवट्टुकोन घेनो सुब्राय मम्मल हत्ता दिवून करेल की कसं कित म्हणू गोत ना करेक्ट जावन ಒಟ್ಟಾರೆ तो चल्ले घरा आयलो कोग मम्मा पळयतन पाप दिसता होई गो चरडू अनश केले रे आ नमन कसं कोरका सांग जाल्यार सकडे ते चल्लेलो टान म्हाका दुरीता ती आ नमन सिकेलेले शी तशी म्हणू सांगतले इतली देवका केल्या उपरा लागीं रब्बून पळयलें तेद ना हांवें स्वता अनुभवशील तेद मात्र कळचें आनी कसं नावन मला का आशिल्यांची कामां देखून आतां येयली अशीचे विशय प्रकारना पळय नवें तूं केक सांगया म्हूण दिसलें तूं पाप घरा देखून भायर वचना नवें हांव कळ्ळें सांगल्यार मात तुका न्यूज आनी कळचें आनी कसं रंदे केला आजी मग्गे कोद्देल केल गो बिक्कांड मग्गे पुरा घालने कोद्देल केल्ले यो मारे ती पावस म्हणा पावस मुगो हितलांत एक तरकारी ना आनी आमी पुरा पेंट गांवां दुखून हाण खावची वय गो मारे ती पुण्यांत एक मग्गे सिले ताकाची 2 बिक्कांड घाल न्हू एक मसाल घाल रंदे केल्ले गो थोडे रंदे तुका दिता हो रे होय वन मालका पावस म्हळ्यार आकाशाची कळचून पडते की म्हूण लेक्का रात्री कंचू नमने गुडगू मिंचू नवे पाप भिवून गेली हांव सकाळ पळयतना सानशी वात येयली नवे म्हूण खुशीन तूं चमकल पळय कळे रे आनी कसं न्हय पिरी पिरी पावस पाप उर्दावन गेला आतां घरा वचून खतखती उदकांत नाव न्हू कडेन काम सूर कोरका होई गो मारे ती हे टायमार हे नमने पावस म्हळ्यार कसं म्हूण का सांग आमकां रंदे काय कश्ट भायर वच्चे कश्ट अशपुरा लागता ती पाप रैतापी वर्गांक कितले कश्ट जावका नवे हे पापळा हे ते पुरा आतां कटाव करचे टायम काडच्या न्ही सोडच्या न्ही कितले पुरा उदरून वता की आनी कशी दीस काडची की माराय ती कशी दीस काडची म्हळ्यार सकाळांक येयले आमकां येता सकाळांनी उपास केले तेन्ना आमी उपास करचे सकाळांनी जेवण केलें तेन्ना आमी जेवचे कालಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲಾವನ್ ಮಲಕ ಹಾವನಿ ಎತ್ತೈತೆ ते रंदे दित म्हळेल नवे ते एक दी म्हाका पुरो धांवन गेला आनी मिगेल बामणाक हांव करचें रांदप लागयना तुगेल रांदप म्हणलें मरे पुरो आयकून जेवता ती घरा वचून एक शीत करता हय
तुमगेलकडे जोर पाऊस दिसता नव्हे. जोर पाऊस येताना हुनी हुनी का पिकोन गेनो बाजील की तळल की घरे पळदोन गेनो आमगेल व्हिडिओ पळे येती ते मस्त सपोर्ट करा ती. तुम्ही मस्त सपोर्ट केलं रे आमक मस्त व्हिडिओ घालच्याक प्रोत्साह मेळटा. सपोर्ट करतात नव्हे आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओंत मेळटा ती. धन्यवाद.